आणि आता ते स्लोली कमी जाले, पण म्हाका दिसता संख्या ही वाडपाची गरज आसा. जे आदी शेतकार लायताले तेंचे भुरग्यांक सांगपाची गरज आसा. जो तो ट्रॅक्टर आणि जेसीबी मशीन क्लीन करपाक फ्री दिता पंचायत, त्याच्या भायर बी दिता आणि मागीर आमी हार्वेस्टर मशीन दिता, जे प्रॅक्टिकली खूपशे वस्तू फ्री दिता. मातशी मेहनत घेवपाचे काम आहा. तितून जे गोरवां सोतायता, जे गोरवां जी लोकांनी आधी सोडलेली ती सोतायता, जे सिनियर शेतकार आहात त्याचे भुरगीं आयज शेतान वचपाक सोदिना. हेचेर एक मोठो आमकां एक इश्यू जातलो फ्युचर जनरेशनाक. जे आपली परंपरा आहा, जे आमच्या आदल्यांनी चालू दवरलेले हे शेत लावपाचे, घरान आमच्या भाताचे तांदूळ आसचे, ते म्हाका दिसता परतून चालू करपाची गरज आहा. आमी एक डिसिजन घेतला की एक अमेंडमेंट हाडपाची गरज आहा. आणि हे अमेंडमेंटान जे कोण शेतां लायना तेचे शेत नोटीस धाडपाची ताका कम्युनिटीन, आणि ते शेत कोण लावपी आहा ताका दिवप. ह्या वर्साक हांवें चिंतला सगळी शेतां नितळ करपाची, एकदम जोतां आनी सगळे रोटर घालपाचे, आनी फुडल्या वर्सा आमी पळोवया मागीर कितें कशें कितें प्रोग्राम जाता. कित्याक फायनान्शियली आमचे पंचायतीकूय पळोवंक जाय. आतां सद्याक आमकां 16 लाख आमी हे भात हाडला 16 लाखाचे. सो आनी आमच्या ट्रॅक्टराक मोडटा केन्ना तेजेर डिझल वयता. सो ह्या पासून फुडल्या वर्सा आमी मागीर पळोवया कशें कितें जाता तें. एका वाड्यान एक ट्रॅक्टर दवरूंक जाता. कित्याक थ्रू एग्रीकल्चर पर्पज ह्या स्कीम आमकां हे एका वाड्यान पासून ट्रॅक्टर मेळोंक शकता. सो ट्रॅक्टर मेळ्ळेच जाल्यार जायना, आमकां ड्रायव्हर जाय जाता. म्हाजे कडेन 3 आमच्या पंचायती लागीं 3 ट्रॅक्टर आसा, पूण ड्रायव्हर एकलोच आसा. तो केन्ना लिगीर वयता, केन्ना सीक पडटा, आनी हे पासून हाला वयर जाता ते. सो आमी आतां सालिसाक दवरला ते सामकें दवरपाक. कित्याक आमी एकलो बागानच्यान आनी एकलो ट्रॅक्टरवाल्याक हाडलो. तेणेन खूब जोतां घातले. आमी स्टार्ट केलें बागानच्यान, आनी आतां काबार करतले आमी आगड आमचे सावंतवाड्यार. म्हाजो मेन हें म्हणटा तें जाता तितलें न्हू, कलंगूट हॅज टू बी ग्रीन, स्पेशली रायट इन फ्रंट ऑफ द चर्च. ही सगळीं शेतां न्हू बरें म्हणल्यार जावंक जाय. आनी जी सरान सांगल्या आतां की जी पाड शेतां आहा पळय ती एक बरें जातलें तो लॉ येयत जाल्यार की करिना जाल्यार इट हॅज टू बी गिवन टू समबडी हू इज नॉट गोइंग टू डू इट. So I feel this initiative what the Panchayat have taken, it is a very good initiative. So like for us farmers, कि आमकां एक हें दिला, कितें सुयोग दिला